वास्को हिंगा वेन्नेसून पुलीस येता म्हणल्यार बहुत बरो टायम लागता। हांव म्हणटा आमची सोयशी आहा ती रंगावी आहा ती काडून वास्को घायल्या आनी आय डोंट नो वाय दॅट स्मॉल बेल्ट इज लेफ्ट इन वेर्ना। हांव म्हगेली रिक्वेस्ट आहा तो वेर्ना पळय आहा ते आमकां काडून वास्को घालचे। आनी तूं म्हणटा म्हाका आउटपोस्ट फोरेन दाबोलीम जायो कित्याक पॉप्युलेशन लोकां वाडत गेलां आनी हो दाबोल जर आउटपोस्ट जालो जाल्यार पुलीस देखून एक्शन रोखडे बेगीन पावतले। वेन्नेसून अर्दे वरान देखून पुलीस पावनाय वरान पावनाय आनी आमकां भरपूर प्रॉब्लेम जातात। एक धाकलोसो आमगेलो गांव आहा थिंगा आमगेले जायते इल्लिगल जाताय लोक दुसरे लोक खंयसून येताय थिंग येवन एक पिकनीक स्पॉट आमी एंटरटेन करताय नो प्रॉब्लम तुमी आमकां पिकनीक कराय पूण देर इज अ टायम रेस्ट्रिक्शन। हिंगा लोक 8 येयलोलो रातभर थिंग रावताय पिताय सिगरेट ओडटाय सिगरेटीन कित्या सोऱ्यान कित्या ते आमी नकय। आमचे गांवाल्याचेर स्वताचे एक बायलेचेर बॉटल मारलेली आहा केस धरून ओडलेले आनी आमी जेन्ना तेंच्या आंगार घेतकच ते आमच्या आंगार येतात आनी मागीर आमी जे बगर कॉल करता तेमचो म्हणल्यार वेर्नासून पुलीस येता म्हणून भरपूर टायम जाता। रातचे चेडवांक घेवन येताय 8 सुमार येताय आनी 11 पासून 12 पासून आसताय बॉब मारताय आमकां सामकी त्रास जाताय। आमचे भुरग्यां पासून सामकी त्रास जाताय। ल्हान भुरगीं अशीं आमची बिचीर तेन्ना तेंकां पळयताय सगळें पळय जाता पळय तें आनी बॉब मारताय ते भुरग्यांक घेवन येताय कोणाक घेवन येताय ते आनी तशें जालीं 11 सुमार मुगेलो घोव ते सायडीन गेल्लो तांकां सांगलें हे भाशेन हे गांवां तुमी कोण नाका वसाय म्हणून तेन्ना ते एकल्यान कोण तरी घोवाची बाटली मारली आनी ताका स्टीच पडले। Very terrible because children who are still growing and they are seeing all these couples coming and doing all nonsense over there. There's condoms found, injections are found, drugs are being at the cross which we respected, and there's a heritage this thing fort which is being destroyed by these people. And it's terrible to see such things happening over there. Our children are being corrupted with this nonsense, and we tried our best to stop these people, but they come and they attack us in a very bad way. So we would like the police people to do something good and save our village and the heritage of this Goa place. Verna we have given, and they had promised us protection, but they come sometimes and sometimes it is non-stop. So we are just asking them to please follow up with this matter before our children gets affected with this.